प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 9 वोड 41 ते 50 पर्यंत. मार्क चॅप्टर 9 वर्सेस 41 to 50. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तुमी क्रिस्ताची पाटलावदारां म्हूण कोणूय तुमकां एक पेलो भर उदक पिवंक दीत जाल्यार तांची मुजरी तांकां मेळनासतना उरची ना. पातोक आदारूंक ताळल्यो, पूण भावाट धरतल्या ह्या ल्हाना मदल्या एकल्याक हो भावाट सोडूंक कोणूय ओडून वतीत तर गाडूं ओडटा तसलें एक धांत्याचें पॅड तांच्या गळ्याक बांदून तांकां दोरयांत उडयल्यार ओदीक बरें जातलें. आनी तुमचो हात पातोक करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो कातरून उडयात. 2 हात आसून एमकोणान पालो ना तसल्या उज्यांत वेचे परस लुंडी जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां ओदीक बरें. आनी तुमचो पांय पातोक करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो कातरून उडयात. 2 पांय आसून एमकोणान तुमकां उडयलेले परस थोंटी जावन जिवितांत भितर सरल्यार तुमकां ओदीक बरें. आनी तुमचो दोळो बी पातोक करूंक तुमकां ओडून व्हरता जाल्यार तो भायर उडयात. 2 दोळे आसून एमकोणान तुमकां उडयलेले परस एकूच दोळो घेवन देवाच्या राज्यांत भितर सरूंक तुमकां ओदीक बरें. थंय एमकोणान पडलेल्यांक खाता तो किळो मरोना आनी उजो केन्नाच पालोवना. मिठा वरवीं घोडटा तशें उज्या वरवीं देव जोण एकल्याक मनशाक शुद्ध करून सांबाळटलो. मीठ एक बरी वस्त, पूण मिठाची खारसाण गेली तर कित्या वरवीं तुमी ताका परतून खारसाण दितल्यात. तुमच्या मदें मीठ आसूं दी आनी एकामेका लागीं शांती वसूं दी. प्रितीच्या बाबणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आमकां 2 वस्तू सांगता. तो म्हणटा कोणूय क्रिस्ताच्या पाटलावदाराक उदक पासून पिवून दीत जाल्यार तांची मुजरी तांकां मेळटली. तांची मुजरी तांकां मेळनासतना उरची ना. जेजू म्हणटा की उदक पासून दीत जाल्यार जो कोण जेजूचो पाटलावदार आसा वा जेजूचें उतर परगट करता ताका आपली मुजरी मेळटली. आनी ताचे फुडें कितें म्हणटा भाव भयणीनो, तो म्हणटा भावार्थ धरतल्या ह्या ल्हान मदल्या एकल्याक तो भावार्थ सोडून कोणूय ओडून व्हरतीत तर गाडून ओडटा तसले एक दादाचे पेट ताच्या गळ्यान बांदून ताका दोरयान उडयल्यार ओदीक बरें म्हणटा. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी एक उदकाचो थेंबो हो उदकाचो ग्लास जो देवाचें उदक परगट करता ताका आमी दीत जाल्यार आनी तो खरेपणी देवाचें राज फुडें सरता जाल्यार आमकां आमची मुजरी मेळटली. पूण तेच बरोबर जो कोण उतर परगट करता दुसऱ्याचो भावार्थ पिर्याड करता ताका जेजू म्हणटा ताका दोरयान उडयलो पेड बांदून तें बरें जातलें. म्हणटच भाव भयणीनो, जेजू जेन्ना मुजरी दिवंक सोदता तो म्हणटा मुजरी दितलो. पूण जो कोण दुसऱ्याचो भावार्थ सोडून जबाबदार जाता ताका देव केन्नाच सोडचो ना, ताका असली खास दितलो. देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता लोक कोण शर्माव दिता, कोणूय देवाचें उतर शिकयता, ताणें पवित्र आत्म्या कडसून आयकोंक ना जाल्यार ताणें देवाचें उतर जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां, जें पवित्र आत्म्यान सांगलां तें सांगिना जाल्यार भाव भयणीनो कितें जातलें? आमी फटी सांगतले, आमी तें सांगचें ना. दुसऱ्यांचो भावार्थ पिड्यार जातलो. लोक जे आयकता तें आयकून आतां कितें जातलें? ती आतां देवाचेर आड वेतली, देवाच्या उतराचेर आड वेतली, तांचो भावार्थ कमी जातलो. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा जो कोण देवाचें उतर परगट करता आनी तो परगट करिना ताका म्हणटा एक पेड बांदून ताका दोरयान उडयलो ओदीक बरो. म्हणटच भाव भयणीनो, कोणाक पेड बांदून गोमट्याक पेड बांदून दोरयान उडयलो म्हणजे कितें? तो मेलो, तो मरतलो मनीस, तो आनी वाचचो ना. म्हणजे जो कोण अशें करता ताका दोरयान उडोवन ताचो जीव काडल्यार एकदम बरो म्हणटा. आनी भाव भयणीनो, देवाक
हे फोटींग प्रवादी, हे फोटींग जे गुरुजी आहात ते शिकयतात ते ज्यो काणयो सांगतात ते ताका मानना. देखून आयज बाबडो कितलो लोक जो देवाचें उतर परगट करता सोत परगट करिना, जे इगोर्जेन देवाचें उतर शिकयता ते फट करून मरण वेतात आनी ल्हान जावं व्हड जावं, कित्याक हे बिश्टे काणयो सांगून आनी लोकांक फटोवन आनी बिश्ट्यो दुसऱ्यांचो बावाट पिड्यार करून हे देवाक केन्नाच मानिना. देवान आपल्या पुताक धाडलेलो 2000 वर्सां पयलीं. जेजून आपले रोगत वारोयले, जेजून आपले रोगत वारोवन आमकां सरवण दिली. आनी आतां बाबडीनो आमी खरेपणी हें उतर आयकोन, हें उतर सजमून, हें उतर आमी पाळून एकदम गरजेचें आनी भावार्थान आमी जियोंक एकदम गरजेचें. देखून आयज बाबडीनो आमी खेरीत भाशेन देवाच्या उतरान रिगून रावया, त्या उतराची सजमणी घेवया, तें उतर घेवन सजमणी घेवन आमच्या मनाची नडसणी करया. जितली आमी मनाची नडसणी करता तितली आमी तें उतर पाळटा. आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा आमी एक भावार्थीचें जिवीत जियोंक पावतले, एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावतले आनी खरेपणी आमचो संबंद देवाशी घट जावन आमी आतां दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान भितर सरपाक आमी वावुरतले. तर आयज खेरीत भाशेन आमी बाबडीनो उतरान रिगून रावया, उतराची सजमणी घेवया, उतर जे आमी सजमला तें पाळुया आनी आमच्या जिवितान एक जैतिवंत जिवीत आमी जियोंक सुरवात करया. आनी देवाचें राज फुडें सरपाक आयज तर आमकां सगल्यांक जे आमकां जिवितान मेळटात, देवान आमकां जिवितान हाडल्यान तांकां आमी देवाचें उतर शिकोवन तांकां देवाच्या राज्यान हाडूंक आयज तर आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.